ऊसाचे पीक काडटले शेतकारांक सरकारान अर्थीक आधार दिवचो म्हूण शेतकार मागतात। भाजी आनी बाकीची पिकां काडपी शेतकारांक सरकार आधार दितात तेच भशेन ऊसाचे पीक काडटल्यांकूय दिवचो म्हूण उसकार मागतात। लुकसाणीन चलता म्हूण संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाचो विचार करचो न्ही ही शेतकारांची भावना। संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस दिवपी शेतकारांची बिरेस्तारा एक बसका जाली। संजीवनी साखर कारखान्याक सरकारान आधार दिवचो अशें ऊस रोवपी शेतकारांची मागणी। बाकीचो जो व्यवसाय आसा खंयचे भाजयेचो आतां भाजये खातीर ते वेगळे वेगळे तांकां प्रोत्साहन दितात तुमी अमके तरेन भाजी करात आमी अमके दितले तुमकां अशें मुख्यमंत्र्या पासून सगळे प्रोत्साहन दितात। पूण संजीवनी हो असो एक कारखानो ह्या कारखान्या कडेन हे पळयतात आसतना निगेटीव विचारांतल्यान पळयतात की आमी जेन्ना जेन्ना तांचे कडेन वयतात तेन्ना तेन्ना सांगले वयता की तो कारखानो तुमगे लॉसान गेला तो बंद करात। सडनली असो डिसिजन घेवन शेतकऱ्यांमध्ये निराशजनक आणि भीतीदायक जे वातावरण तयार करपाचो सरकाराचो हेतू आसा त्या हेतूचो हांव निशेध करतां। आनी निशेध करतना म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की सरकारान ते जाता तितले बेगीन चलोवपाची। साखर कारखानो बंद उडयतले अशें सांगप्यांचो शेतकारांनी निशेध केला। एक्चुअली फॅक्टरी बंद जावपाक जायना। भाऊसाहेब बांदोडकरांची फॅक्टरी बांदलेली हांगासर ती आज पर्यंत चालू आसली आनी खंयचो एक सरकार येयलो की फॅक्टरी बंद करता हें कारण कितें तें आमकां कळना। म्हणटकूर ह्या फॅक्टरीचेर शेतकरी तसे कामगार तसेच कितलेशे आमचे ट्रान्सपोर्टर आनी अशे कितलेशे आमचे कुटुंब सध्या तेजे डिपेंड आहा। पण ती फॅक्टरी आज सरकारान तरी खरें म्हणल्यार बंद करूंक जायना। हो जो एमडी आसा न्हू हो पहिली गोष्ट म्हणजे निकामी हेचे रिटायर जालेलो आसा हेका परत 6 महिन्याचे रिटायर हे दिला एक्सटेंशन गरज नसताना म्हणजे ही इज अ बिग लॉस टू द फॅक्टरी। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। घेऊया एक विराम।